नमस्कार उपराजणाके आजचे आमगेल स्पेशल आणि मोस्ट रेकमेंडेड रेसिपी आमकां सुमार जाणांक मेसेज आनी कमेंट्स आयला की पनीर घरकडे कशी करचें म्हणून दाखोवका म्हणून हे स्पेशल रेसिपी फॉर यू पीपल. रेसिपीक एंड ते पळोवयांची, इश्ट जाल्यार लायक करांची. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ಕೂಡ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. एष्टेण्ण इद्रದ್ದು 3 लिटर गायची दूध घेतला पनीर करूक. ते दवल घालून कडोवन कडोवन ऊन करता. दूध मात्र हाका उद्दा बरसी लागी ना बा तांदळा लागी कसं की आम घालून कढईत रब्बू करता शाय मांडूनच मात्र. तीन चमचे विनेगर घाला. ताका एक 3 चमचे उदक घालता. इदे करून विनेगर उदक घालता. एक वळ घालूनच पక్కనే दूध या म्हळ्यार एक दाट गायचे दूध दाखवून चिकेची विनेगर 1 चमची चड घालायची. पण हांव 3 चमचे घालेले 3 लिटराक भेटता न्ही दूध. आतां कशें 1 चमचे घालता. विनेगर ना नसल्यार आनी कसो यूज करायचा. लिंबिया रोस घालत जाल्यार विनेगर इतली हें जायना.
विनेगराचे आमकां नाका हे विनेगराचे आमसाण वच्चाक करचे न्हू मा हय ताजे वयर कसले जड दवर का न्हू मा आता वरले उदक उडोवची गी चपाती पीठ घालवच्याक रांदयकाಯಿ शिजोवन पळ मसालो वाटून घालताना त्या उदका बदला या घाल्यार न्ही आनी तो विटॅमिन्स मिनरल न्हेसनवा अशी पिल्यार ही लायक पनीर रेडी जाला काय मटर पनीर आनी पुरी करची हांवें सो तुम्ही पळयता घरकड केलेले 3 लिटर दुधाचे कितलं पनीर जाता तशीच आमी भायर घेतल्यार मस्त म्हारगय जाता इवन अनहेल्दी आसा हे हेल्दी रितीरी घरकरी कोण दाखयला आमी इजी रितेर पनीर करचे व्हिडिओ दाखयला इष्ट जाल्यार लाईक करांची कमेंट करांची आणि हे व्हिडिओ तुमगेल्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करांची